जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब जराल प्रस्तावन आज सगळी पवित्र सभा जेजूच्या पवित्र स्नानाची दबाजीक परब आचरण करता. जेजूक ताचे मेसांव ताच्या सैमाविशांत संपूर्ण कळीत आसलें तरी तो सगळ्या मनशा कुळाच्या कश्टा दुखांत आपूण सांगाता आसा आनी योर्दान न्हंयेंत जोव लागचें उदकाचें स्नान घेवच्या वरवीं ताचे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सडवण दिवचें घडीत सांकेतीक रितीन परगट करून आपलो एकवट मनशा कुळा थंय तो दाखयता. जेजूचें पवित्र स्नान ताचे कश्ट मरण आनी जिवनपण उगडापे करता. जेजूचो पवित्र स्नान आमच्या जण एकल्याच्या पवित्र स्नानाचें महत्व चडयता. पवित्र स्नान आमकां देवाची भुरगीं करता. पवित्र स्नानांत सैमाचें पातक धुवन वेता आनी सर वैयक्तीक पातकांचे बोगसणे आनी शिक्षेची माफी लाभता. पवित्र स्नान दैवीक स्वभावांत भागीदार करता आनी पवित्र आत्म्याची पवित्र कायेची कृपा आनी नितीवंतपणाची कृपा मेळटा. पवित्र स्नानाद्वारी एकलो क्रिस्ताच्या आनी सर भावार्थ्यांच्या जेराल याजकपणांत भागीदार जाता आनी पवित्र सभेचो सांदो जाता. पवित्र स्नानाद्वारी देव देण्यांचे शेगूण आनी पवित्र आत्म्याची देणी फावो जातात. पवित्र स्नान घेतलो सदांच क्रिस्ताचो जाता आनी ताचे थंय ही क्रिस्ताची मोर केदींच पुसून वचना. तर जेजूच्या पवित्र स्नानाचें महत्व मनशा कुळाच्या साल्वसांव चरित्रेन समजून घेवया आनी पवित्र स्नानांत केल्ल्यो बासवण्यो नव्यान जिवया आनी ह्या संभ्रमांत भक्तीपणांनी वांटो घेवया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी सोमियाच्या सेवकाच्या गीत आयकता. हें गीत इस्रायल परजा बॅबिलोनाच्या गुलामपणांत आसल्या काळार बरयल्लें. इस्रायल परजा बंदणेंत आसतना निराशेंत कश्टांत आनी देवान तांकां सांडून घाला म्हणल्या चिंतपांत आसलीं. असल्या परिस्थितींत इजाया प्रवादी तांकां बरवसाचो पुनर्निर्माणाचो आनी दैवीक नितीचो संदेश दिता. तर हें उतर आतां आमी दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप आमकां सडवण सर्वांक म्हळें सत परगटता. देव पेद्रूक एका दर्शनान देवाचें जंतील पासून आसचें येवजन कळयता. अशें पेद्रू जंतील जावन आसा कर्नेलाच्या घरा वचून उलयता आनी हें सत आयच्या वाचपाची बुन्याद जाता. तर सुवार्ता परगटण्याचें महत्व उगडापे करचें हें उतर आतां आमी दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेंत भाग्यवंत मातयेव जेजूच्या पवित्र स्नानाचे घडीत विवर्सिता. जेजू मनशाच्या पातकान भरून आसच्या योर्दान न्हंयच्या उदकांत भितर सरता आनी आमची पातकां आपणाचेर घेता आनी आमकां देंवसराच्या पासतावन सोडयता. तर जेजूच्या पवित्र स्नानाचो उद्देश परगटची ही सुवार्ता आतां आमी दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाच्या राज्यांत हर एक मनशांक अवकाश आसा म्हळें समजून सर भावार्थी लोकांक तांचें जिवीत मन परिवर्तनाच्या आनी पेल्या सेवेच्या स्पिरितान जिवंक आनी पवित्र स्नानाचे बासवणे पाळूंक तांकां प्रेरीत करीशें तांकां तुज्या ससायेन भर म्हण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी संवसारी सेवा सर्गी जिविताक आदार म्हळें समजून निस्वार्थी मनोभावान भरून सर जातिकातेच्या लोकांच्या बरेपणा पासत वावरूंक आनी देशांत शांत समाधान स्थापन करीशें वावरूंक तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हण मागता. तिसरें कश्टतल्या पासून दयाळा बापा, आमच्या भोंवतणी आशा अनाथांनी पिडेस्तांनी आनी विविध समस्याक वळख जाल्ल्यांनी तुजेर भर वचून जियोंक तांकां धैर्य दी. कश्ट आनी दूख जिविता येवजन म्हळें समजून जिवी तुजेर भर वचून जियोंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हण मागता. चवथें भुरग्यां आनी युवजणां पासून विस्वासी बापा, आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजणांनी जिविता उद्देशाचेर केंद्रीकृत जावन जिवीत दैवीक शेगुणांनी नेटोवन आपलें जिवीत बऱ्या फुडाराच्या वाटेर चलूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हण मागता. पांचवें ह्या वेदी भोंवती जमल्या पासून काकुळदारा बापा,
ह्या संभ्रमांत हजर आशा आम्हा सर्वांनी आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बासवण्यो नव्यान करूंक पवित्र स्नानाच्या बासवण्यांक सहज जाल्लें जिवीत फिरगस कुटुंबान जिवंक आमकां तुज्या ससायन भर म्हण मागता.